तुमकां सगळ्यांक गोत्तशील म्हणके आज ही 8 दिवसाच्या स्वाम्याल्या पंढरपूर यात्रा तांची सप्ताह कार्यक्रम आज ही समाप्त जाल्ले। तशीच ही हांगा हुबळींतल्यान स्वाम्या नेक्स्ट कॅम्प हुबळी तशी हांगातल्यान हुबळी आपोवन व्हरच्याक एक मामा आयला तांणी इंट्रोड्यूस करून घेताची तांगेला एक घडी उलया। नमस्कार, हांव गुज्जाडी गोपालकृष्ण आयकमोणगेनो मूल उडुपी आतां 23 वर्सां दाखूनगेनो हांव हुबळींत आसा। आमगेले व्हड स्वाम्याले एक अनुग्रह निमित्त हुबळींत ते काशी शाखा मठ जाल्लें आसा, ताजे आतां 11 वर्स चलता आसा। आमगे व्हड भाग्य कसं म्हळ्यार हुबळींत आशिल्ल्या आमगेले काशी मठाचे शिष्यवृंदांक आमगेल्या गांवचे रिती रिवाज कार्यक्रम गांव जरतले कार्यक्रमाचे समाजाचे जो कसन कार्यक्रम आसकी हाजे एक सान रुपार करतसले एक सौभाग्य स्वाम्यान आमकां मठ कोन्न दिलेले निमित्त आसा। आनी प्रति वेळार स्वामी उत्तर भारतात ते कडेन वतना आमगेले हुबळी मठाचे येवन वतसले अथवा दक्षिणा कडेन येतना हुबळी वतसले एक आमकां एक मोक्काम दिवन गेनो आमकां एक धन्य केलेलें आसा। आज ही पंढरपुरा दाखून गेनो स्वामी एक रितीर उत्तर भारताचे एक दिग्विजय करून गेनो तांणी वापस दक्षिणाक येता म्हळ्यार एक मनांत एक भारी खूश दिसता आसा। कित्याक म्हळ्यार अयोध्या, काशी, हरिद्वार, कल्पी इत्यादी पुरा महाक्षेत्रांत स्वाम्याले एक कार्यक्रम जावन घेवन हे पंढरपुरांत 8 दिवसाचे महोत्सव जावन घेवन आमगे सगळे समाजाचे पुरा ಒಟ್ಟು मेळून घेवन हे कार्यक्रम स्वाम्याले एक प्रेरणेन स्वाम्याले एक संकल्पान जाल्लेलो आसा। तांतू आमकां एक भाग्य तसले एक महासुयोग तशीच हांगा दाखून घेवन स्वामी बारसोर घेवन हुबळी येता आसा ती हुबळीन 4 दिवसां मोक्काम आसून घेवन विविध धार्मिक कार्यक्रम आनी इत्यादी चोल घेवन मुखार सून घेवन वसंतोत्सवाक वसंत मास कार्यक्रमाक तांणी बेळतंगडी वता आसा ती। आज म्हाका एक सांगचें एक खुशी जाता कसं म्हळ्यार स्वाम्याले हे कार्यक्रमा निमित्त आमी मिगेले क्लासमेट हांगाची पंढरपुरांत एक 25 वर्स दाखून घेवन आसून घेवन आशिल्लो नागेश कामत आज अचानक जावन घेवन ह्या कार्यक्रमा निमित्त आमी दोग जाण मेळ्ळेची। आमी 8 क्लास दाखून घेवन ग्रॅज्युएशन ते क्लासमेट्स ह्या कार्यक्रमांत आज आमी एकल्याक आफ्टर 30 इयर्स आमी हांगा मेळटा आसा ती हे एक भारी खुशी जाता आसा। हे एक स्वाम्याले एक दिलेलं आमकां एक गिफ्ट म्हणून घेवन हांव लेखता। धन्यवाद।